Over to you, Mataji. हरे कृष्णा सगळ्यांक आयच्या सेशनाक स्वागत सुस्वागत. हांव एक सान प्रार्थने आनी सूर करता. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिनी नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे. नमो विष्णुपादाय कृष्णमष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. म्हाका एक हे भगवद्गीता इज इट ट्रू म्हळ्यार एक सेशन काडच्याक एक अवकाश दिवन मिगेले प्युरिफिकेशनाक एक म्हाका अवकाश दिलेलाक हे भागवत पुराण कोंकणी चॅनलाचे सकड सदस्यांक मिगेले अनंत अनंत कोटी धन्यवाद आनी नमस्कार. हांगा तांगेले बिजी शेड्युलांतू हांगा जॉइन जालेले तांकां सगळ्यांक मिगेले अनंत अनंत नमस्कार. म्हळ्यार आयकतल ना जाल्यार सांगतल्यांक कसं करूं जायना. सांगतल जाल्यार मस्ती येताची जाल्यार आयकतल ना जाल्यार कसं करूं जाता. सो त्या खातीर तुमगेले बिजी शेड्युलांत तुम्ही जॉइन जालेले तुमगेले मस्त मस्त धन्यवाद. आता कोण भगवद्गीता नॉट ट्रू म्हळ्यार भगवद्गीता फट्टी म्हण कोणी हांगा सांगतले आसत की आसच वा ना ना म्हणटा. म्हळ्यार हांगा आशिल्ली पुरा सकड वैष्णव आनी वैष्णवी आनी चुक्कना अशी क्लास अटेंड करतले जन कोणी भगवद्गीता इज नॉट ट्रू म्हणून सांगनाची. फट्टी म्हण भगवद्गीता फट्टी म्हणून सांगनातली जन जाल्यार आसची. कृष्ण नाची नाशिलो कृष्ण फट्टी त्या भगवद्गीता फट्टी म्हणून सांगतले जन आसची. पयरी हांगा आमगेले हांव आतां मंगळुरा आसा माताजी. मंगळुरांत आमगेले घरा लागीं बन्स हॉस्टेल सर्कला लागीं रामकृष्ण विद्यालय अंतू दामोदर आरती आमी अरेंज केले चेडवांक. तेन्ना हांवें अगासुराल काणी सांगिल्ली. तेन्ना एक दिवस हांव अशीशी दूध हाडूंक वतना तेन्नाचे ते रामकृष्ण विद्या स्कूल सोडले. तेन्ना एक चेल्लो आवसू घेवन अम्मा ಅವರೇ ಮಾತಾಜಿ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದು म्हळेले. तेन्ना ती मिगेले उलोवच्या लागली. तेन्ना ती सांगच्या लागली कसं म्हणारी कोण की एक क्रिश्चन सांगतास की कृष्ण नांची नाशिलो कृष्ण कांयच नाशिलो त्या फटीची अशी म्हणून मिगेला म्हळेली ती. तेन्ना हांव सांगलें तूं कृष्णा काणी वाजी न्हय तूं आमगेली इस्कॉनाचे कृष्णा बूक घे भगवद्गीत घे वाजी तस कोण कोण म्हणता पळय तांकां समज जवाब दिवच्याक तुका तें येता. तू वाजिनी ते जाल्यार कशी तुका सांगू जाता म्हणून हांवें तिका सांगलें. तेन्ना म्हाका कळ्ळें आसची मस्त जन कृष्ण नाशिलो कृष्ण फट्टी कृष्ण चंद न्हय अशें म्हण कसं सकट सांगता आसची. जाल्यार कृष्ण आशिल्लें म्हळ्यार लाका मस्त प्रूफ आस. द्वारका नगर आशिल्लें म्हळ्यार ते समुद्रा सकल आमी एक्झिक्यूट करतना शोधन करतना द्वारका नगराचे मस्त सकड अवशेष सकड मेळ्ळा. आनी कृष्ण आले कालू आनी आतां कलियुग म्हळ्यार मस्त लागीं लागीं द्वापर युग एंडीतन कलियुग स्टार्ट जाला तशें निमित्त आमकां कृष्ण मस्त लागींच्यो म्हळ्यार ओन्ली एक 5000 वर्सां. आतां विंगड पुरो सकड रामाल काल जेवो ते पुरो सकड मस्त लक्ष वर्स पुडली काणी हे तशें न्ही ओन्ली 5000 वर्स. तशें निमित्त कृष्ण आशिल्लोची कृष्णान वृंदावना लील केलेलीची
हे पुरा सत्याचे म्हळ्यार आमकां भागवता निमित्त कळटा ना थंय गेल्यार ते कृष्णा लील जालेले स्थळ पळयल्यार समीत आमकां कळटा कृष्ण आशिल्लोच म्हण तशें कृष्ण ना फट्टी म्हणून कोणी सांगच्याक जायना. आता आमी भगवद्गीता ಬಗ್ಗೆ हाजे पुरा 2 सेशन पुरा सकल भगवद्गीता ಬಗ್ಗೆ सांगला. आता भगवद्गीतेंतू 700 श्लोकस म्हणून तुमकां सगळ्यांक कळला. अंतु तांतू कृष्णा सांगिले 574 श्लोक म्हणून कळला. अर्जुनान 84 श्लोक सांगिले. संजयान 41 श्लोक सांगिले. धृतराष्ट्रान 1 श्लोक सांगिले म्हणून. तांतू कृष्णा सांगिले 574 श्लोकांतू ते पुरे इम्पॉर्टंट जाल्यार आमगे इस्कॉनांतू 108 श्लोका इम्पॉर्टंट फॉर लर्निंग बाय हार्टिंग म्हणून सकट पुरा दिताचे. आता आम्ही भगवद्गीता कशी खंयचे मोडार शिकुका म्हणून पळयची. आम्ही भगवद्गीता मस्त भक्तीन श्रद्धेन आसक्तीन आणि म्हाका शुद्ध करूका मिगेल शुद्धीकरण करूका हांव हे भगवद्गीता हांव आयकता ना हांव भगवद्गीता वाजिता म्हणून लेखून आमी ते श्रवण ना वाजुका. तेन्ना आमकां आमगेले प्युरिफिकेशन जाता. अरे खाली भगवद्गीता हांव कोणाक दुसऱ्या सांगच्याक वाजिता आस ना आयकता आस म्हळ्यार ते कांय हें जायना चेंजस येना आमगेल्यांतू कसले चेंजस येना आमगेल्यांतू चेंजस येना अशी आमी दुसऱ्यांक कोणाक आमी सांगच्या जायना. अंत अमरेंद्र प्रभू म्हणत आशिल्लो पयलीं एक व्हिडिओ क्लिपांतू कसं म्हळ्यार भगवद्गीता 2 जाण आयकलेली. एक अर्जुन आणि धृतराष्ट्र. संजया थ्रू धृतराष्ट्र आयकलो. अर्जुन भक्तीन कृष्णाले तोंडान ते भगवद्गीता आयकलो. तागेल्यांतू चेंजस आयले तांचे परिवर्तन हाडली. तो ताका कळ्ळें कृष्ण साक्षात भगवंत म्हूण कळ्ळें. कृष्णाले ज्ञान सौंदर्य कीर्ती वैराग्य तागेल पुराचे सकटाक ज्ञान कळ्ळें. तागेल सकट तो कितली विभूती तागेल कसलो होडू तो विश्वरूप पळयलें प्रत्येक कळ्ळें ताका कळ्ळें कृष्ण कसले म्हणून. तेंची धृतराष्ट्रान आयकला जाल्यार ताका कसलो चेंज जालो ना. ताणे खाली मिगेल पुत्ताक कसने लायजत की अर्जुन काय युद्ध करना म्हणले की युद्ध करता म्हणले की मिगेल ताजे मीत पुत्ताक कसं वायजत की चांग जत की म्हणून ते दृष्टी मात धृतराष्ट्रान आयकलेलो. सो आम्ही भगवद्गीता कशी आयकुका कशी स्टडी करका म्हळ्यार खाली ज्ञाना खातीर न्ही आम्ही प्युरिफिकेशन ताजे मीत मिगेल्यांत हांव कसो चेंज हाडयत म्हळ्यार ते दृष्टीन आम्ही वाचुका भक्तीन विनम्रतेन वाचुका. साक्षात कृष्ण आमकां सांगता असं म्हळ्यार भावनेन आम्ही भगवद्गीता वाचुका मेन. आता भगवद्गीतांतू श्लोक पुरा हांव थोडे श्लोक पुरा घेतला मस्त श्लोक घेवच्या जायना. आता फर्स्ट अध्याय सैनावलोकन ते हांव तांतून कसले घे. आता दोन्ही अध्यायांतू आमकां 13 श्लोक 2.13 तांतू कसं सांगता असं कृष्ण देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति. म्हळ्यार एक देहस्थ आत्म हे देहादकुनु बाल्य दकुनु यौवन दकुनु मानतात पण तशी चेंजस जाता आसता मागीर तो मरतरी एक देहा दकुन आनीक देहा जाता वता म्हणून. हे चेंजस कोण भक्त जावन आशिल्लो तो धैर्यवान आसता ताका कांय हाजेन कसले डिफरन्स पडना. आता खंयचे तो आस की एक जन्म घेतिलो एक चेडू ते तशी आसता चेडूशी आसता
ना खंय असकी खंयचे देशांतू खंयचे गांवांतू खंयचे जो मूल्याक एक चेडा म्हणके असता की तागे शरीर चेंज जायना शरीर चेंज जाताचीच सो बाल्य दुख यौवन दुख मध्यवयस्क वृद्धाप्य मरण दुखून विंगड देहाक स्थानांतर हे चेंजेस जाताचीच सो हे फटी सत्य हे सत्यच न्हय सो कोणी ओपोका जलेलेची म्हळ्यार आमगे लेद्राक हे चेंजेस जाता सो तस्मित भगवद्गीता फट्टी नाही भगवती ट्रूची कृष्णा सांगिल्ले सत्याची म्हळ्यार हे श्लोक आमकां सकता आणि नेक्स्ट श्लोक पळया 2.14 मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत अंत अपास कृष्ण सांगता हे कौन्तेया सुख आणि दुःख स्वल्पकाळ येता मागीर अपास वता क्रमेण ते माय जाता कशी म्हणल्यार शिया दिवस येता शिव्या दिवस वैशाख येता वैशाख येता पावसाळ येता हे पुरा तशीच हे सुख दुःख म्हण येता आणि माय जाता सो सांगता अर्जुना भरतवंशा आम्ही हे पुरा सकड आमगेले इंद्रिया निमित्त हे सकड आमकां उद्भव जेवचे आम्ही हे सैसून घेवच्या कशे तुका आम्ही या कष्ट आयले म्हणून आम्ही कुग्गूच्या नज कष्ट आयले म्हणून आम्ही धैर्य कळूच्या नज आम्ही विचलित जावच्या नज दोन्ही परिस्थिती आम्ही दृढ मनान आम्ही भगवंताला नामस्मरण केलं आम्ही आमकां मोक्ष मेळटा म्हणून सांगता आता हे सगळ्या जीवनातू परिस्थिती येता कष्ट येता सुख येता एक परिस्थिती आसना एक कशी पावसाळ जाता तरी वैशाख जातरी पावसाळ येता पावसाळ जाता शीं येता अशी ह्या पुरा काळ चेंज जाता आसा ग्रीष्म ऋतू वसंत ऋतू हे पुरा शरद ऋतू हे पुरा ऋतू चेंज जाता आसा एक ऋतूनंतर नेक्स्ट ऋतू आसा ताजे फुडले ऋतू आसा म्हळ्यार आमकां कळटा सो तशें हे उत्तर सत्यशी कृष्णा सांगिल्ले सो आम्ही केन्नाय कोणाक दुःख आयली म्हणून कष्ट आयले म्हणून जीव खाण घेवचे ना धांव घेवचे असं सकल करून धैर्य का आज कष्ट असले फाल्यां सूख मेळटा ची म्हणाले धैर्य असून देवाल नामस्मरण करून आम्ही मुक्ती पथारी वचका म्हणाले कृष्णा सांगिल्ले हे सत्य कठोर सत्याची सगळ्या जीवना आम्ही हे भोगता आसता आता लेखताचे आम्ही यो सांचरडू जाले यो चढा निधना नीत खाना भारी कष्ट बाद देऊन खाता निधोच्या देन सांज जलन चढू रडता पुरो सकड चिके होड जाता चिकेची आमकां नीद काडू सोडटा चिके खेळटा चिके होड जाता चिकेची त्या इंडिपेंडेंट जाता चिकेची होड जाता आमकां चिकेची सूख मेळटा तशेची ओ हे चेडू आनी कश्टाची म्हणून आम चेडू नाका म्हणा जाता तशी आमके कष्ट केन्नाय आसना ते चेंज जाता असं म्हण कृष्णा सांगिल्ले हे उत्तर 100% सत्य म्हणून हे श्लोकान आमकां कळटा नेक्स्ट 2.20 हे पूर्ण श्लोक बायपाठ करता कसं लाका म्हळ्यार हे कोणी फट्टी म्हणून सांगल्यार आम्ही सांगच्या का आमकां तोंडां येवका नेक्स्ट 2.20 न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते न हन्यमाने शरीरे म्हळ्यार आम्ही केन्नाय आम्ही शरीर म्हणून लेखून आसताची बदल जावं न्हू आम्ही शरीर नाही म्हणून केन्ना कळटा आमगे घरकडे मरण जावका ना एक जनन जावका तेन्ना आमकां कळटा आम्ही शरीर नाही शरीरा भितर कसं की आशिल्लें तें चमकला तो शरीर निश्चल जावन मुवमेंट ना अशी पडला म्हणटना आम्ही शरीर न्ही आम्ही आत्मा सो आत्मा केन्नाय जन्म ना मरण ना ते केन्नाय जन्म जाल्लेले न्ही केन्नाय ते
मेलेले न्ही ते जन्मरहित जालेले आत्मा ते नित्य आशिल्ले ते शाश्वत आणि मस्त पुरातन आणि आता कोणी मर्डर केले रुंड कटकोन उडयले आनी मुंडके कटकोन उडयले जाल्यार आत्मा कोणी दिवस मारवे खाली शरीर मात कटकोन उडयला आत्मा बिणी कटकोरी जायना आत्माले गात्र किसले कोणी सांगित की आत्मा कितले गात्र म्हणाले आत्मा कितले होड असता म्हणाले कोणाके उडग असस की केशाग्राचे 10,000 वही ये केसाक तू दिक 10,000 भाग केला रे कितले स्थान तितले स्थान आत्मा म्हणताना आत्मा का दिवस मारूक जायना हन्यते हन्यमाने शरीरे ना ते या करूक जायना म्हणाले कृष्णा सांगेल या उत्तर 100% ट्रू खंची ते कधी नव्हे पूरा जन विदेशी जन पूरा फॉरेनर्स भगवद्गीता ऍक्सेप्ट करतात हे करेक्ट कृष्णा सांगेले म्हणाले साक्षात दृष्टांत सक्कड घरांत सक्कड घरकडी कळता असता पळयता असता आमगेले इधरा पळयता आसता जनन जता मरण जता जनन जता मरण जता बॉडी थंय आरता जाल्यार एक स्पिरिट सोल मात वयर वता सो आमी शरीर न्ही आत्माची म्हणाले ह्या श्लोकान कळटा नेक्स्ट 2.22 वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि आपास कृष्ण सांगता कसं म्हणल्यार एक मनुष्य एक पोरने आंगल काणू आपास 9 आंगल घालता पळय तशीच हे आत्मा म्हणाले हे जीर्ण जालेले म्हणारे पुरा मांतार जालेले हे शरीर सोडून आपास 9 देह स्वीकार करता निजातून आता मॉडर्न सायंटिस्ट तांणी आत्माचे विषय आत्मा असं म्हणाले नमगनाची जाल्यार हे नमुकाची कंचकी एक स्पिरिट एक शक्ती एक हांतो शरीर आदकून गेले निमित्त हे शरीर कसने चलना कसने काम करना म्हणून तांकां गोतस एक चैतन्य या शरीर आशिल्ले एक चैतन्य त्या भार गेला त्याच्या निमित्त या शरीर चमकना उरलेना ना म्हणाले तांकां तांणी ओपुका जालेले ते हे सत्य मॉडर्न सायंटिस्ट जो कोणीय जो आमी ओपुका जालेलेंची हे कृष्णान आत्मा बग्गे 100% सत्य सांगला हे सत्याची कोणे फटी म्हणूक नांची ना नेक्स्ट 23 श्लोक 2.23 नैनं चिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक नैचैनं क्लेदयन्ताप्नो न शोषयति मारुत आत्माक शस्त्र कटकरनाची उज्जो जळोचे जायना उदकान तिंबोचे जायना पावसान सुकोचे जायना म्हण आमी आत्मा बग्गे कितले कृष्णान आमकां सांगला खंयचेय सायंटिस्ट सांगनाची आत्मा बग्गे आत्मज्ञान खंयचेय सायंटिस्ट सांगना सायन्स सांगना हे कृष्णान मात्र आमकां सांगिले सो आत्माक शस्त्र कट करू जायना आणि आत्माक अग्नीन जळोचे जायना शरीर मात जळोचे आत्मा ना तंतु भितरी शरीर मात जळोचे उदकान तिंबोचे ना तर पక్కने सुसाइड करून उदका बुडलो उदका उडकी मारली म्हणले क्या आत्मा काही वल्ली करू जाता ना शरीर मात वल्ली जाल्यार ते बुडता मागीर हे कुस्तर वयर येता तशी आत्माक तिंबोचे जायना म्हणून सांगता पावस वाऱ्यान सुकोचे काही जायना वाऱ्याक सुकोचे जायना तसे आत्मज्ञान कृष्णा दिलेले हे पूरा फॉरेनर्स पूरा सकड ओपले कोण फॉरेनर्स भगवद्गीता यथार्थ भगवद्गीता एज इट इज कोण पूरा ट्रान्सलेट केले खंयचे कशे भाशेन एक क्लिप पाहिलं त्या मी खंय गेले म्हणून गोतना पूरा फॉरेनर्स कोण ट्रान्सलेट केले तांनी तांगेले
धर्म सोडून हिंदू धर्म घेऊन तांणी वाराणसी हांगा परस कड राबलीचे हिंदू ह्या जालीची भगवद्गीता सत्य म्हणून भगवद्गीता अशी सांगला म्हणते खंयची हांग तू सांगनी आत्मा आणि शरीरा भेद कितले चंद कृष्णान सांगला. नेक्स्ट 2.27 जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च तस्मात् परिहार्याते न त्वं शोचितुमर्हसि. जाल्ल्यार मनुष्य मरकाचीच आणि मेल्ल्यार मनुष्य अपास जन्म घेताचीच. असले परिस्थिती तू दुःख करू नये अर्जुना, तू दुःख करू नये म्हणून सांगता. नाही कोणी असच की जाल्ला जन मरणाश राबील असच की आता नरकासुर कितले पुरसकडे तपस केला. तपस कोण म्हाका कोणेही दिवशी मरण म्हणून ब्रह्माला दाखवून वर घेतले पुरा तपस केलं. ब्रह्मा सांगले त्या जायना नव्या जाल्यार मनीस मोरकाचीचे जाल्यार तुका तुगेल अम्मा निमित्त मरण आसा म्हणून सांगता. त्यातनं नरकासूर लेखता हो आम केन्ना चेडा दिवश मारता होज काय वाट नाही म्हणून लेखता. जाल्यार मागीर सत्यभामा ती भूदेवीचे अवतार तिने ताका नरकासुराक दिवश मारले म्हणून सांगतात. एकांत कृष्णान दिवश मारले म्हणून सांगतात. तेची कितले तपस कोण ब्रह्माला तर वर घेतले तो काय शाश्वत वांतले नांची ना. हिरण्यकशिपू खंची न म्हणे पुरेसकड वर घेतले यब्बा पूरा न म्हणे सकाळ नका रात्री नका पशु नका मानवा नका पूरा शस्त्रा नका अस्त्रा नका पूरा भायर नका भितर नका पूरा तगड माती खर्च कोण पुरा ताणे कसकसल हा शाश्वत बांधका म्हणून पूरा मस्त पुरा वर निम गेला. काय मरणाशी बसलो बा नरसिंह भगवान नरसिंह देव येऊन ताण सांगील बरा पूरा अगेन्स्ट जाऊन येऊन ताका भायर न्ही ते हुमरार बसकार तागेल नांगता ना मनुष्यने ना प्राणीने ना सांजवेळा वेळारी ताका दिवश मारले. तशी आम्ही केन्ना तशी दुःख करू ना जाल्यार मनुष्य मरताची. सो ते आम्ही दुःख करू ना हे सत्य कटू सत्य हे सत्याची. सो आम्ही एक साने चेडू मेले ना कसले एक आमगेले जीवना मस्त दुर्घटन जाली कसले एक अपमृत्यू जाल्ले म्हळ्यार अकाल मृत्यू जाल्ले तेन्ना आम्ही मस्त दुःख म्हळ्यार आकाशाची आमगेले माथ्यार पडले देवा आता आम्ही कसं करचें म्हणून सुसायड करून घेवचें असं सकल करून घेवचें हे ज्ञान तरी कृष्णा सांगिले हे सत्य ज्ञान गोत असल्यार खंडित आम्ही तितले विचलित जायनाची आमी तितले डाऊन जायनाची. जाल्यार मनीस मरताची मल्ल्यार मनीस असो अपास जन्म घेताचे म्हणून हे श्लोकान कृष्णान कटू सत्य सगळ्यांक सांगले. नेक्स्ट आम्ही 2.40 नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात् म्हणून सांगला. कृष्ण सांगता हे भक्ती पतारी आम्ही नष्ट जो नष्ट जायना. आम्ही भक्ती तरी केल्यारी ती नष्ट जायना. जाल्यार मेटेरियल एज्युकेशन आम्ही शिकल्यारी ते आमगेल उठू येना जाल्यार हे तू भक्ती तरी केल्यार हांव तू नष्ट ना. हे हांव तू केन्नाय आता तू मेटेरियल कसले काम रोड कन्स्ट्रक्शन केले म्हणले की ते अर्ध मर्द केल्यार कोण आयकनाचे आमकां सवताचे अर्ध मर्द सीट शिजोवन दवरल्यार जेवच्या जातवा जेवना जायना. पूर्ती करका मेटेरियल कसले काम पूर्ती केल्यार मात्र ताका मेच्युरताची ना आमकां ते उपयोग जाता. जाल्यार आध्यात्मिक भक्ती तशी थोडे तरी केल्यार पुरो ते तुगेल ओटू अपास मागशी येता नेक्स्ट जन्मा तू कंटिन्यू जाता. म्हण आका एग्जाम्पल अजामिळाची अजामिळान तुमकां गोत आशिल्लें म्हणजे सुरेख भक्ती करता तो पुरा भक्ती करता संध्या वंदन व्रत तपस्सु पठन कीर्तन सर्व सखड करता तो. ते केल्ले निमित्ताची ताका लास्टाक केन्ना यमदूत येवन ताका तागेल आत्मा तांडिता वतना तो नारायण 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 म्हणून
म्हणता नारायण म्हणसता येताची विष्णुदूत आले एक क्षण मात तक दर्शन जाता तो पूरा चेंज जाता चेंज जाव नो मागीर विष्णुदूत सोणवताची यमदूत सोणवताची मागीर तो हरिद्वारा वचून भक्ती करून तो मागीर पुष्पक विमान येवन तो वैकुंठा वता तशी थोडीशी आम्ही केली तर कोण विसरल्यारी वाटे ते मागीर आपासना कंटिन्यू जाता हेच जन्मात कंटिन्यू जाता लग्नाचे आम्ही सुरेखाम चढून करत आशिल्लो मागीर करना म्हणून मस्त बाद भुगची नाका ते खंडित आपस थोडे वर्ष नंतर पुणे थोडे तागेले एज जातर जो ताका ते उडगास येवन तांतू इंटरेस्ट खंडित येता म्हणून हांव लेखता नेक्स्ट आम्ही नेक्स्ट स्लो ह्या पळय म्हळ्यार 2.41 अंतू कसं सांगतास म्हळ्यार व्यवसायात्मिका बुद्धी रेके कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश बुद्धयो अव्यसायिनाम कसं म्हळ्यार ह्या भक्ती मार्गार कोण कोण आसताची तांणी दृढ संकल्प जावन आसताची तांकां एकच एम एकच गुरी कसं म्हळ्यार आम्ही कृष्णाल भक्ती करता आम्ही कृष्णाल सेव करता तांणी दृढ चित्त जावन तेच वाटेर वताची आता केलो जन कसं करताची ओ थोडे वडे हांग वचा यो साईबाबा देवस्थाना गेल्यार पुरा आमगे पुरा आमक लायक जाला म्हण कोण सांगताचे वचा साईबाबा देवस्थाना वचा म्हण साईबाबा देवस्थाना गेली मागीर आनी थोडे दीस म्हाका कांय जाय न्हू आमी थंय की दर्गा तू वचून कशें की केल्यार थंय केल्यार लायक जातके थंय वचा थंय वताचे अशी चंचल मन असता तशी आशाना व्यवसायात्मक बुद्धी म्हणल्यार दृढ संकल्प असता दृढ संकल्प हा वची वाट करेक्ट आम्ही एक देव एक मंत्र एक ग्रंथ कृष्ण आणि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे एक मंत्र आणि भगवद्गीता हे तिन्ही एक पुरो दृढ संकल्पार्थ हजेरीचे हाम देवाल भक्ती करता देवाला विषय कळता म्हाका देवाल कीर्तन करता देवाल लील कळता हे म्हणून दृढ संकल्प आसका म्हणून हांतो कृष्ण सांगता हे करेक्टची कोण अशी तशी दोन पाय म्हणून म्हणताची आम्ही आमची घाला त्यान खंडित बुडताचीच एका वाटेर एकच धोन गेल्यार तो खंडित सक्सेस पावता म्हणून आता एक्झाम्पल रघुनाथ दास गोस्वामी का कितले पंता तो घर सोडून चैतन्य महाप्रभूला वचचा प्रयत्न करता अपास तागेला आणताणून हाडता अपास हो प्रयत्न करता अपास तागेला आणू ताणून हाण घर कडाता जाल्यार तागेले एकच एम असता हांव चैतन्य महाप्रभूला वचून चैतन्य महाप्रभूला सेव करता थंय कितले कश्ट जो तो कितले सुख कितले मिलियन पती आशिल्लो कितले इतले जन तागेले कामां जन आशिल्ले चंदी बायल आशिल्ली जाल्यार ताका एकच डिटर्मिनेशन कसं म्हळ्यार हांव चैतन्य महाप्रभूला वचपाचीच म्हळ्यार ताण डिटर्मिनेशन तो सक्सेस पावता अन्न आहार नाशी तो ते हांगा दोकून तागेले गांवां दोकून हांगा पुरी वचक सतत चंपून वचून पावता आणि चैतन्य महाप्रभू शरण वचून चैतन्य महाप्रभू लागी आसता ते म्हणजे व्यवसायात्मक बुद्धी म्हळ्यार दृढ संकल्प दृढ चित्त आमगेल एम कसले म्हणून आम्ही खंडित केल्यार त्या वाटेरी वचपाचीच नेक्स्ट आनी एक श्लोक कसो म्हळ्यार आता आम्ही सॉरी ह्या श्लोकांत सांगता आम्ही केन्नाय कसं लेखताची आम्ही आज सोशल सर्विस करता आम्ही राष्ट्रा सेव करता ना आम्ही
अनाथ चेडवांक सेव करता, ते सेव करता, हे सेव करता म्हणून सकड आम्ही लेखताची. त्या वाट्या गेल्या लायक, ह्या वाट्या गेल्या आमकां लायक नाव येता अशें म्हणून वता. जाल्यार जायना. आमी गुरुले मार्गदर्शनारी आनी आमी कृष्ण प्रज्ञेतू आमी सेव तरी केल्यारी तेंची आमकां मुक्ती पथाक मार्ग दिता म्हणून हांव सांगता. नेक्स्ट 2.62. 2.62 कसने ध्यायते विषयान् पुंसा संगास्ते उपजायते संगा संजायते कामा कामात् क्रोध विजायते. ये भारी इम्पॉर्टंट श्लोक. केन्नाय उडगास आसता. हे सत्य केन्नाय आमकां उडगास आसता. कसले म्हळ्यार आमकां केन्नाय हो आमकां ते जावका इंद्रिय आमकां इंद्रिय तृप्ती करचे वस्तू वयर आमी केन्नाय चिंतन करताचे. तेन्ना आम चिंतन केलें जाता ते वस्तू जावका म्हणले आमकां आश येता. तेन्ना आश तेंची कामां आमकां आश येता. तेन्ना ते मेळ्ळे तरी जाल्यार कशें जाता क्रोध येता. आमगेल आशा आमगेल कामने आमगेल ते फुलफील जायन तरी जाल्यार आमकां कोप येता. ते ध्यायतो विशयान् पुंसा. आमी केन्नाय विशया केन्ना आलोचन केल्यार आमकां कोप येता. कामात क्रोध विजायते. काम येता कामान क्रोध येता म्हणून सांगता. ताकाचे सपोर्टिंग अनेक श्लोक. नेक्स्ट तांतुची क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोह स्मृतिभ्रमा स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. हे 2 श्लोक भारी आम्ही बायपाठ करता. भारी उडगास दवरता. हे सत्य. सत्य कसं म्हळ्यार क्रोध काम आमगेले आश तीर्थ जाता आमकां क्रोध येता कोप येता. क्रोप जाल्यार आमी बुद्धी आमगे स्मृती बुद्धी नष्ट जाता. बुद्धी नाश जाता आमी नाकनातील पुरा करताची. हे कारण कसले क्रोध कामने आमकां आशा म्हळेले. आश हे दुःखಕ್ಕೆ ಮೂಲ म्हणून बुद्धान सांगले. आता एक्झाम्पल आम्ही पळयले दुर्वास. दुर्वास म्हळ्यार कोप. कोणे कोपाच मनीस असले आमी दुर्वास रे तो म्हणून सांगताची वेगळा. आणि तितले तपस करून कोपान ताका तपस शक्ती पुरा तो कळून घेता. आता आमी पोरणी पुरे सगळे हिस्ट्री पळयल्यार एक नळंदा युनिवर्सिटी आशिल्ली केन्ना 5ನೇ शतमानांतू सेंचुरींतू. तेन्ना नळंदा युनिवर्सिटी म्हळ्यार भारी फेमस आशिल्ली. ते हर्षा रायान हर्षा कनौज रायान ते युनिवर्सिटी स्थापन केलेली. ते तांतू कितलीकीची आयुर्वेदिक बुक बुद्धिस्ट बुक पुरो सकड आशिल्ले. जाल्यार ते भक्तियार खिलजी म्हळ्यार ताणे एक टर्क रायान ध्वंस करता उज्ज घालता. तो उज्ज कितले दिवस जळटा गो दिसता. 3 महिने ते उज्ज जळटा. ते बुक पुरा मॅन्युस्क्रिप्ट आयुर्वेदाचे बुद्धिझमाचे पुरा जळून वता. 3 महिने जळटा म्हळ्यार कितले बुक आशिल्ले म्हण लेखा तुमी. कारण कसले कोप. कोपान पुरा जळून घालता. आज तरी ते आशिष जाल्यार कितले आमगे भारताक कितले ज्ञान आशिल्ले ते पुरं ज्ञान पुरं नष्ट करून घालता तो भक्तियार खिलजी. कसं लागता कोप. आता तुम्ही पळय कोपान कितली देवस्थान मूर्ती कसं लायक आर्किटेक्चर पुरं ध्वंस करून उडयले कोपान. कोप म्हळ्याची कसं म्हळ्यार आम्ही सांगील तशी चलना तरी जाल्यार आमकां कोप येता. घरकडे इवन आता स्मॉल प्रमाणार आमगेले घरकडे आमी सांगील चलना तरी जाल्यार कोप येता. मारताची ना कान उडयताची ना भितून उडयताची कसं सगळं करताची आमी. कारण कसले हे क्रोध येयला. स्मृती विभ्रम जाल्यार बुद्धिनाश जाता. बुद्धिनाशान आमी
कसले ऍक्शन करता हे कृष्णा सांगेले कटू सत्य नव्हे खंडित सत्य हे सगळ्यान ओपुकाची म्हळ्यार ओल्ड हिस्ट्री देखून आत्ता समेत तेंची जाता आसा तेंची नमून जाता आसा पॉलिटिकल पार्टीज एकला वेर क्रोधान जाव काउन पितूर कोण जनादेशमाचे कारा उज्ज घालचे कसकसल पुरो सकड करताचे बुद्धिनाश जाले एकल्यान केलेले अनेकल्याक पनिशमेंट अमायक जनांक ताज निमित्त कष्ट तसंच जाता सो हे आम्ही ओपुका जालेले हे सत्य कृष्णान सांगितले क्रोध आयला स्मृती विभ्रम स्मृती विभ्रत बुद्धिनाश तसंच केलं काम करता म्हणाले आम्ही ओपुका जाले कृष्णान कटू सत्य सांगला नेक्स्ट श्लोक वाजूचे ऊन करता यज्ञात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौंतेय मुक्त संग समाचर अंतु कृष्ण हे एक इम्पॉर्टंट श्लोक इम्पॉर्टंट सत्य कसं सत्य म्हळ्यार आम्ही केन्ना विष्णू खातीर आम्ही केलेले काम विष्णू खातीर आम्ही कर्म करता नाजाल्यार आमगेल खातीर केल्यार ते आमकां बंधनाकारण जाता आम्ही मायेन पडताची तशें कृष्णा अर्जुना कौंतेया तू देवाल तृप्ती खातीर तुगेल काम करी तेन्ना तू बंधना देखून मुक्त जाता म्हणून हे भारी इम्पॉर्टंट पळयाची आम्ही केन्नाय आमगेली आमकां शरीर आस म्हणल्यार आमी खंयचेय एक काम करपाचीच काम करनासतना बुजायना आमगेले शरीर पालने की आम संसार पालने की आम्ही काम करपाचीच ते कशी आम्ही कृष्णाक सेंटर दवरून कृष्णा खातीर म्हणून करची तरी केल्यार आमकां कर्मबंधन जायना तेन्ना आमी आता कृष्णा सेंटर लायफ कशी करत हे घर कृष्णा खातीरची हे कृष्णाल घर आम्ही कामा वच्चे कृष्णाल सेवे खातीर खंयची दुड्ड आयलो तो कृष्णान बुद्धी दिलेली कृष्णान शक्ती दिलेली त्याच निमित्त आमकां दुड्ड आयलो सो ह्यो दुड्ड कृष्णालोची कृष्णा खातीर आमी यूज करताची चेडू कृष्णा तांकां कृष्ण भक्ती दिवन तांणी कृष्णाल सेवेक फाल्यां व्हडली सेव करता तांणी म्हण तांकां कृष्ण भक्ती दिल्ली तर जाल्यार तेवूय एक भगवंताल सेव जाता अशी आमी देवाल खातीर रांदप करचें देवा खातीर रांदप करचें एक यज्ञ कृष्णाल खातीर जाता तशी कृष्णाक सेंटर दवरून आमी तरी लायफ तरी लीड केल्यार ताका बंधन जायना म्हणून हे सत्य कटू सत्य हे आमी ओपुका जालेलेची आमगेल खातीर केली तर जाल्यार हो या मॅम तूं कोणा खातीर केलें आकेल मुगेल पुत्ता खातीर केलें तें तशें तें समजायनी तें तशें अशें म्हणून म्हणटाची हे प्रसाद रे देवा खातीर केलेलें म्हणून तेन्ना नुतची ताजे पवित्र जाता तेन्ना आपापी आमी पुरा एक्सेप्ट करता सायलेंटली ते एक्सेप्ट करताची सो चेडू आमी लेखताची केलो ह्यो चेडू आनी फाल्यां आमकां व्हड पळयताचे तांकां पळोवची आमकां कसो लागता तांगेले खातीर आमी खर्च करत म्हण आयचे काल जेन्स चलयो पुरो चेडू पुरो सांगताची ना कृष्ण चेडू तुमकां एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दिल्या देवान कसो लागता कृष्ण भक्त करता म्हणून तुमकां रेस्पॉन्सिबिलिटी दिल्या ती रेस्पॉन्सिबिलिटी तुमी फुलफील करता म्हणल्यार तशी लेखल्यार कितले कर्मबंधन लागना आता नेक्स्ट 3.13 यज्ञशिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ये कॉमन श्लोक सगळ्यान बाय हार्ट करताची आमी भगवंताल खातीर आमी रांदप करता आमी आमगेल खातीर तरी रांदप करून देवाक प्रसाद नैवेद्य करना शिकला ते आमक पाप खाल्ला म्हणटे जाता म्हणून कृष्ण सांगता हे सत्यची आमी ते आहार देवाक अर्पण तरी केल्यार ते पवित्र जाता तांतून पाप भगवंत घेता तेन्ना आमी ते जेवल्यार आमकां ताजे निमित्त आमगेले आत्मशुद्धीकरण जाता मनस शुद्धीकरण जाता म्हणले हे सत्य कृष्णान सांगिल्ले आमी ओपुकाची नेक्स्ट वेरी इम्पॉर्टंट श्लोक वेरी इम्पॉर्टंट सत्य यदाचरति श्रेष्ठ तत्र देवेतरो जनः
स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तनुक वर्तते. भारी इम्पॉर्टंट श्लोक हे. कसं म्हणाली, एक श्रेष्ठ जालेलो तो कशी चलती की तशी जनसामान्य चलताची, अनुसरण करताची. आता रायू तरी लायक तरी असल्यार रायू रामा म्हणके असल्यार पूर जन पुरो रामराज्य जाता. रायू राक्षस तर जाल्यार पुरो जन राक्षस जाताची. सो आम्ही जनाक आम्ही एक मादरी जावन आसता, एक मॉडेल जावन आसता. तेन्ना पूर जनय तशीच आसताची. तुमकां गोतशिली एक काणी. कसं म्हळ्यार एक आनो एक गृहस्थ कसं करता, तागेला अन्नाक एक वाट्टी चोट्टी जाल्यार वाट्टी पळयले तो वाट्यान तो शीत दितके. ते पळयता आसता पूत, अरे हे आनो पुरा वाट्टी जाल्याला आयदन आज्जा दिता असं शीत म्हणून. तशी ती आज्जी मरतरी तो नात म्हणके ते वाट्टी कांड व्हरता. कसला कांड व्हरता म्हळ्यार फाल्यां तूं मानतार जात न्हू, तेन्ना तुका तू दिता म्हणटके तो. म्हळ्यार तागेल अन्नान कशी करता म्हणून शिकोवन दिली ताका पुताक. मानतार जाणाक वाट्टी चोट्टी जाल्यार वाट्या शीत जीवका म्हळ्यार. तशी आम्ही सन्न जनाक आमगे नेक्स्ट जनरेशनाक आम्ही एक मॉडेल जेवका, चांग वाट दाखोवका म्हणाले हे कृष्णाक सांगिल्ले सत्याची. आम्ही कशी चलता की आता हा बापूस सिगरेट ताणला रे, पूतय सिगरेट ताणता. बापसून नाकना तेल केला रे, पूतय करता राईट असना सांगच्याक. सो यदाचरती श्रेष्ठ तत्त देवतर जना. आम्ही कशी करता की तशी जन फॉलो करता म्हणाले हे सत्य सगळ्यान ओपुकाची. सो आम्ही मादरी जावन आसता. आम्ही त्याका तरी कृष्णान केन्नाय तो देव तरी देव जाल्यार पूरा गृहस्थ धर्म ताणें कंप्लीटली परिपालन केलेलें आशिल्लें. सगळ्यांक यज्ञ करची, दान करची, तागेले बायलां वटू ताणें टायम स्पेंड करची, नातरां पळोवची, प्रत्येक तो करून आमकां एक मॉडेल जावन आशिल्लो कृष्ण. नेक्स्ट चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभाक्षश तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारम् अव्ययम्. 4.13 श्लोक. आता आम्ही जाती पुरा जन्मान आयली म्हणून सांगताची. जन्मान येईल जाती न्ही, कोणी कसली म्हणूची. आता ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हे चारी चतुर्वर्ण्यम आस. कशी तू जाती ना जो ये जो ब्राह्मण लोक कोण भगवंताले ज्ञान सगळ्यांक सांगतले पळय ताणे ब्राह्मणाची, ताणे ब्राह्मण जाती जावो जन्म घेवची ना जो कोण सांगता पळय ताणे ब्राह्मण जाताची. कोणाक एक शरीर बल असता, एक भुज बल असता, कोण आर्मी तू आणि युद्धाक वचाक प्रिफर करता ताणे क्षत्रियची. ताणे जन्म घेवो जन्म घेना ताणे क्षत्रियची. मागीर कोणाक बिझनेसान इंटरेस्ट असता तांणी वैश्यची. तू तान वैश्य जातीन जन्म घेवका म्हणा, बिझनेस तरी इंटरेस्ट असला ताणे वैश्य जाताची. मागीर शूद्र कोण कोणाला अंडर काम एक सॅलरी खातीर एक सांबळा खातीर कोण काम करता आनी शूद्रची. सो कोणे ना म्हणो आस म्हणो प्रति कंट्रींत प्रति देशांत हे चातुर्वर्ण्यम आशिल्लेची हे सत्याची. कोणी ना म्हळ्यार साध्य ना, आशिल्ले हे सत्य. हे सोचो भगवद्गीता फटी म्हणून तत्व कृष्णा सांगिल फटी म्हणून सांगू तत्व हे सत्याची. नेक्स्ट सांगता चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम. सांगता कशी या मन कंट्रोल करचे भारी कष्ट म्हणून सांगता. वय आमकां सगळ्यांक तसं जप करतना मन कंट्रोल करू जायना, मनात कसं पुरा आलोचन येता म्हणून सांगता. तशी काही वार येतात की थंय एक दिवो जळची भारी कष्ट न्ही राबना. तशीच या मन म्हणाले भारी चंचल. हे मनाक कशी आम्ही कंट्रोल करका म्हळ्यार या मनाक आम्ही आध्यात्मिक या स्पिरिच्युअल लायनात आम्ही तरी हाडीत ध्यान हाडल्यार ते कंट्रोल जाता.
तेन्ना आम्ही ऋषिकेशाले इंद्री पुरा ऋषिकेश इंद्रिय स्वामी कृष्णार सेवे तरी घाले तर जाल्यारी हे योगाचे परिपूर्णते म्हणून कृष्ण सांगता हे सत्याची न्हय आमगे माइंड कंट्रोल करू जायना माइंड कशी घालता तातवळे आम्ही सकांड कुठे तर कृष्णा सेवा करतोची मग्न तरी जाल्यारी हे माइंड कंट्रोल येता म्हळ्यार हे सत्य कृष्णानं सांगिले पूरा जन एक्सेप्ट करता पूरा जन एक्सेप्ट करताची नेक्स्ट टाइम जाता असं या लास्ट एक सांगता 7.15 मस्त पुरा बरोवन घेतला जाल्यार टाइम ना न माम दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रहत ज्ञान आसुरम भाव माश्रिता कोण कोण हे भक्ती लायनात येना म्हळ्यार कृष्णा तेन्ना सांगून सोडला कोण कोण अत्यंतशील मूर्ख जन नराधम आणि कोण हे मायेन तू आमगे ज्ञान भ्रष्ट जाल्ले जन कोण आसुरी स्वभाव जन मग शरण येनाची म्हणून सांगता कृष्ण तांणी खंडीत शरण येनाची कोण हे इंद्रिय तृप्ती बुड्डून आसा पळय तांणी शरण येनाची म्हाका केन्नाय शरण येनाची म्हणून कृष्णान तेन्ना सांगला आता आमकां कळ दिसता आसता कोण कोण हे भक्ती येनाची असली जन पुरा तेन्ना कृष्ण कसं सांगता नेक्स्ट सो कोण कोण भक्ती येना म्हळ्यार तेन्नाच कृष्णान सांगला सत्य सांगला हे आमी ओपकाची नेक्स्ट 7.23 अंतमंतु फलम तेषा तद भवत्यल्पमेधसाम देवा देवयजो याति मद्भक्ता याति मामपि अल्पबुद्धी आशिल्ले कोणाक पूज करता देवते पूज करताची तांणी कसं न्ही थोडेची टेम्पररी फला खातीर देवतेक पूज करताची त्या अनेक समस्या येतात त्या कंपेरिजन अनेक समस्या येतात अपास अनेक आशे खातीर देवतेला मागताची आणि तांणी अनेक श्लोकांतू कसं हे सत्याची आमकां दिसता आसता पुरा काळीक तांकां भूत प्रेत तांकां पुरा पूज करचे आसताची आमगेले कसं तांगेले मेटेरियल आशे भौतीक आशे खातीर तांणी सांसन आशेक मागता आसाचे न्ही ते पूज करता आसाचे आमी हे पळयता आसाचे आतांय पळयता आसता कृष्णा तेन्ना सांगला अशी आसता जन म्हणून ताका सपोर्टिंग श्लोक कसं म्हळ्यार यान्ति देवा व्रत देवान पितरन यान्ति पितृता भूतान यान्ति भूततेजा यान्ति मज्जाजिनोपिमाम कोण कोण देवा पूज करती देवा लोक देवी देवते पूज केले देवते लोक वताची पित्रा पूज केले पित्रा लोक वताची भूता पूज केले भूता लागी वताची कोण म्हाका पूज करता मिगे लागी येता म्हणून कृष्ण ताका सपोर्टिव जावन हे सांगता हे सत्याची म्हणून नेक्स्ट अनेक 16 चॅप्टरांत 18 तांतू कसं म्हणता कसं म्हळ्यार अहंकार दर्प काम क्रोध हे सकड असुर तांणी केन्नाय कसं करचें म्हळ्यार तांकां गोतना तांणी कृष्णाक द्वेष करताची दुसरी धर्मावेरी उलयता आसताची कोण कोण अहंकार आसल्यार अहंकार आशिल्ल्यान हांव बलवान अहंकार हांवाची दर्पू मिगेला दुड्ड आसा मिगेले हांव अशी म्हाका गौरव दिवका असं जन केन्नाय कृष्णाक शरणू येयनाची आनी केन्नाय त्या हरे कृष्णा जन अशें म्हण कसं सकड उलयता आसताची तांकां केन्ना कशें आसता मिगेले दुड्ड आसा हांव मस्त संपादन करता हांव आनी मिगेल दुड्डू आणखी चड करता आसता हांव ताका दिवश मारता हाका दिवश मारता अशी पुरा सकड हांव बलवान हांव बलशाली हांव सुखी म्हूण असं लेखता जन आसताची म्हणून 16 चॅप्टरांत 13 श्लोकांत सांगता आसता कृष्ण हे आतां चर्च दिसता आसता आमकां जन असल जन आसाची ताजे निमित्त कसं जाता हे अहंकारू हे दर्प हे काम हे क्रोध आशिल्ले कसं जाता ताका सपोर्टिव 16 चॅप्टर 21 श्लोका त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मना काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत्रयं त्यजेत नरकाक 3 बागिल कसं ते 3 बागिल काम क्रोध लोभ
हे तिन्ही बागलांना आम्ही नरका वताची हे तेन्ना आमगेल आत्माचे अवनती म्हळ्यार अधोगती वताची कारण कसले काम क्रोध लोभ हे तिन्ही कारण नरका आम्ही वताची म्हळ्यार हे सत्य कृष्णा सांगलेले आम्ही पुरा जनान कंचे देश कोण जो हे ओपुकाची ताजी तिन्ही निमित्ताचे आम्ही अधोगती वच्चे म्हळ्यार कृष्ण सांगता नेक्स्ट लास्ट 18 चॅप्टर सांगता मस्त सकड बरयलें आसा व्हडणी सर्व धर्मान परित्यज्य मामेक शरणमहं पापेभ्यो मोक्षिच्छामि मा शुचः कृष्ण सांगता सखड धर्म सोन म्हाका शरणागत जा तुमगेल पुरा हा पाप घेवन तुमका मोक्ष दिता म्हणून सांगता असं हे पुरा मी ऐकताचे आता हा सांगल्या कोणी भगवद्गीता नॉट ट्रू म्हणून कोणी सांगनाची जाल्यार इतक फॉलो करनाची इतक जप करनाची इतक करनाची शत्रू कोण हांगा कोण ओपना आलोचन केल्यार आमगेल मनाची शत्रू आम्ही ओपूचे तयार नाचे आम्ही तेंची पॅच अप करताचे ओ व्हडणी म्हाका एक राउंड करू जेता म्हाका करू जायना म्हाका मागीर विंगड सकट मस्त काम आसा म्हाका करू जायना म्हणून आता भागवत पुराण कोंकणी चॅनलान तो 3-3.5 वर्स देखून ऐकता आसाची एक राउंड करता आसा हांव करना म्हाका जायना बा करूक अशें म्हणटा इतले सांगील आसतना मागीर करूक मन ओपना मन सोना हेची मन शत्रू कोणी ना आमगेले मन शत्रू आम्ही मन तरी ना हांव सोळ माळ जप करपाची म्हळ्यार where there is a will there is 100 ways असं ते वाट करू जत्ताची आमक मन ना आम्ही करनाची आमक मन ना आम्ही भगवद्गीता वाजनाची आमक मन ना आम्ही अटेंड जायनाचे त्या कसले अटेंड करचे म्हणून तशी आता हांगा कितले जन हांव आतां मंगळूर आसा म्हणलें कितले आमचे गेल्यांक हांव म्हाका मेळ्ळें तेन्ना हांव तांकां प्रीच करूंक हांव पळयता आसता तांकां अयो आमकां तितले डीप सिरियस जावचे इंट्रस्ट ना आमकां तांकां मुळगून वचचे आमकां इंट्रस्ट ना अशी सकट म्हणटाचे सो कारण कसं न्ही आमगेले मनाचे ते मनाक आमी कंट्रोल करता जाल्यार आमी सत्संगा वचका भगवंता लील ऐकूका भगवंता दर्शन करका आणि भगवंताले बुक वाजूका जप करका अर्चन करका तेन्ना कोण गुरून सांगील मार्गदर्शनारी ना गुरुले शिष्य सचे मुरलीधर चरण प्रभू मस्त स्ट्रगल करता पुरा भक्ती लायनात आडका म्हणून त्यांनी सांगील तशी पुणे आम्ही चल्लारी खंडित आम्ही भक्ती तो मुखार वताची आम पयरी कारकळा चमकल ना मिगेल नील वर्सांत कसले ते भटमामाला निमील हांवें भटमाम तुम्ही पयरी वैकुंठ संराधन करता न्हय वैकुंठ वचका जाल्यार एक अर्हत आसता अर्हत आस म्हणून भगवद्गीता भागवत सांगताचे अर्हत ना जाल्यार तुम्ही कशी वैकुंठा पेटयताची कशी ते वैकुंठा वचता ते एक सोल पित्ता खाता नाकने तेले पुरा करता तर कशी तुम्ही वैकुंठा पेटयताची म्हणून निमगेल्या त्यान भटमामाला उत्तर ना आम्ही कसे की प्रयत्न करचे त्यांचे देव पळयता म्हणून म्हणता तेन्ना आम्ही वैकुंठा वचचे अर्हते ते कशी मेळटा आम्ही हे भक्तीनाची आमगेले नेक्स्ट लाईफ आम्हीच आता तयार करका नेक्स्ट जन्म आता आम्ही तयार करका म्हण हे भगवद्गीता आणि भागवत सांगता तर नेक्स्ट डेस्टिनेशन आम्हीच तयार करका म्हळ्यार हे भागवत सांगता सर एक लास्ट भागवता देखून एक श्लोक हांव वाजिल्ले सांगता हां तो अजामिळाक यमदूत सोण वता ती यमदूत निमगिताची यमा लागी हे कशी जाल्ले आमकां तागेले आत्म काडू जायना म्हणून म्हणतना यमधर्मराय म्हण सांगता कसं म्हळ्यार ते देव सिद्ध परिगीता पवित्र घाता ये साध समृद्धशो भगवत प्रपन्ना
तान् नोपसीदत हरेर्गदया विगुप्तान् नैषां वयं न च वय प्रभु नाम दंडे. मला सांगता मिगेल प्रिय सेवक मिगेल यमदूता सांगता असं यमराजू कसं म्हणाले दय कोण तुम्ही तसल भक्ता लागवचू नकाची. कोण कोण भक्त कोण देवोत्तम पुरम पुरुषाले पादार विंदाक शरणू जल्ल्याच पळ तांगेला तुम्ही वच्चू न ज म्हणून सांगता यमधर्मराय. आणि तांका आणि कोण म्हळे विंगड देवते सिद्ध लोक निवासी तांनी पूर भगवंताला स्तुती करता असची. तांग्या लागी समीत वचन तुम्ही भगवंताला स्तुती कोण करत पळा तांग्याला तुम्ही वचन जे म्हणून यमदूता सांगता. आणि सांगता नाही तुम्ही तांगेला तरी गेली तरी जलरी थंय कृष्ण नव्या तागेल गद्यान तांक रक्षण करता असता. ताज निमित्त ब्रह्म जेवो हांव जेवो काल जेवो तांका दंड दिवच्या जाय ना. तश निमित्त तू तस जना लागी वच्चाक न ज म्हणून यमधर्मरायू यमदूता सांगता. आणि कसं सांगता भक्ताला वचू न ज कोणाक तुम्ही कोणाक खंय वचेत म्हणरी कोण केदनाय आमगेले लैंगिक आशेक आम्ही गृहस्थ जीवनांतू आसक्ती अहिक भोगासक्ती तसल जनाला तुम्ही वचता. देवाल नामस्मरण कोण आमगेली इंद्रिय तृप्ती करी तिकतीर मानता पळे तसल जनालागे तुम्ही वचका म्हणून सांगता. कोण केदना गृहस्थ जीवन लैंगिक ह्यांतू मायेंतू बुड्डो नसताची तांगेला मात्र तू वचका. तुम्ही कोण भक्ती करत पळे तांगेला वचन ज थंय विष्णू तागेल गदा चक्रान तांक रक्षण करता तू वच्चाक न ज म्हणून यमधर्मरायू हांका सांगता. तश निमित्त हे श्लोक कसं सांगता आमक कशी यमदूतान समीत रक्षण कशी मेळटा. आम्ही हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे महामंत्र सदा निरंतर जप सत्संग भागवत श्रवण भगवद्गीता पठण अर्चन देवाल दर्शन हे सगळं केल्यारे खंडित यमदूत समीत आमगे लागी यानाचे म्हणून यमधर्मराय सांगता. आणि कसं का आम्ही वेळ करका आम्ही आणखी कसं लेट करका भगवद्गीत वाजूकानी हरिनाम 16 माल रूपात सांगितले करण्याची बसका म्हणाले आमका बुद्धी येवका. सो हरे कृष्णा दॅट्स ऑल. प्रभुपाद की जय गुरुदेव की जय. हरे कृष्ण माताजी. मस्त इस भगवत गीता ट्रू म्हणलं हे आईच टॉपिक वैरी अनेक उदाहरणे ಮೂಲಕ तुम्ही कॉन्सेप्ट क्लिअर करू प्रयत्न केला. हे डाऊट क्लिअर झाल्यावर मात्र विश्वासानं देवाक आणि देवान सांगितलं वाचाक आम्ही ताजेर विश्वास करून आम्ही ते एक्सेप्ट करू येतात. त्यांना आम्ही ते वाचची की आमगे मुखावेल ते विधी स्टार्ट जावची श्रवण की कीर्तन ती अशी कृष्ण आशिल वही वे म्हणलेल्या अनेक श्लोक उदाहरणे जाऊन अनेक शास्त्र म्हणजे गीता महाभारत अशी कृष्ण वही आशिल्लो कृष्ण आशिल वही म्हणलेले त्यांनी तुम्ही सांगून दिलेलंच माताजी. यद भावम तद्भवती तांकां गेले त्या भावा प्रकार गीताचे परिणाम आमचेर जाता म्हणूक अर्जुन आणि धृतराष्ट्राले उदाहरणे ಮೂಲಕ तुम्ही आमका कॉन्सेप्ट क्लिअर केलेला असा. भगवद्गीता अर्जुनही ऐकल्लो ताका ते कशे परिणाम झालो धृतराष्ट्राने ऐकले ताका ते कशे परिणाम झाले हे मस्त क्लिअर करून दिला तुम्ही पॉइंट. प्रॅक्टिकल लाईफान अप्लाय जावचे अनेक पॉइंट्स श्लोक उदाहरणे ಮೂಲಕ तुम्ही सांगून दिलेलं असं. देहाच्या अवस्थेंतू बदलावणे सुख दुःख कशी शीत उष्ण रीतीन जीवनांतू येता असता आम्ही हे शरीर नाही आम्ही आत्माची जनन मरण अशी अनेक श्लोक मुखांतर आमका कॉन्सेप्ट क्लिअर करू प्रयत्न केला माताजी तुम्ही. मेन म्हळ्यार अनेक श्लोक इम्पॉर्टंट श्लोक आज आमका रिफ्रेश झालेला असा तुम्ही कोट केलेल्या निमित्त. तशी चंचल मी मना कृष्ण अनेक कृष्णानं गीता ಮೂಲಕ आमका सांगून दिलेलं असं हे आम्ही स्वानुभवा ಮೂಲಕ आमका गोच आमगे मन किती चंद म्हणून स्वानुभवा ಮೂಲಕ आम्ही अनुभव करून वही गीता इज इट गीता ट्रू म्हणून आमका हांगा आन्सर मेळटा असा.
कृष्णा सेंटर जाऊन आम्ही लाईफ लीड कशी करूयेत तन्मूलक बंधन मुक्तीक प्रयत्न करूयेत म्हणून आमका गीत सांगून दिता. मला ह्या कॉन्सेप्ट तुम्ही हाजी मुलक सांगून दिलं कसं यद्यदाचरती श्रेष्ठ 3.21 मला श्लोका मूलक एक रोल मॉडेल सामान्य जनता अनुसरण करच मूलक पंकाची प्रमाण म्हणून दवरून घेताची ह्या गीता मूलक कृष्ण सांगताना आमका हंगा गीत आस म्हणूची नमगोकाची आम्ही ब्युटिफुल जान सांगून दिला माताजी तुमका अनंत धन्यवाद. हरे कृष्ण. ऍक्च्युली आणखी वस्तू आशिले हाजे देहा तपस्सू मना तपस्सू वाच तपस्सू हे सगळं भारी इम्पॉर्टंट आम्ही कोणची काही काही चूक म्हणाले मस्त सगळं आशिले टाइम गेले सो हांव सांगनी लास्ट कसं म्हणाली यत्क्रोशी यद्दासी यज्ञोशी यदासी यत् प्रस्यसी कौंतेय तत्कृष मदर्पणम एकची कसं करता देवा अर्पण करून आम्ही जीवन करूया कसं खाल्ला कसं दान केला प्रत्येक कृष्ण अर्पण करून आम्ही जीवन करचे जी कृष्ण कॉन्शियस लाईफ त्यांची आम्ही करता लास्ट. हरे कृष्ण. हे टॉपिक मस्त चंदस माताजी बट आमका टाइम लिमिटेशनचा टाइम आका मी घेऊन चलता तशी कोणाचं तसं क्वेश्चन्स असल्यारी माताजी घेऊन येत. प्रश्न जाऊ असवे कोणाका हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु. मथुरा माताजी दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम. माताजी एक क्वेश्चन आशिल्ले सांगाची. आता तुम्ही अकाल मृत्यू म्हणून एक रेफरन्स येता ना वय खंयी एक लेक्चरान तो ऐकलेले म्हाका हुडगा आसू कसं म्हळ्यार अकाल मृत्यू पूरा मृत्यू इज अकाल मृत्यू ओनली बिकॉज खंयचे ते टाइम दिवन येना वय तशी ते अकाल मृत्यू आणि अपमृत्यू ताका डिफरन्स कसले साधारण मस्त काही डिफरन्स ना म्हण लेखता अकाल म्हळ्यार ऍक्सिडेंटल डेथ आणि सकट अकाल आणि अपमृत्यू दोन्ही एकच म्हणून हांव लेखता मस्त डिफरन्स ना म्हण लेखता म्हळ्यार आयुष्य पूर्ती जावन जायना अशी तुम्ही सांगला म्हणजे करेक्ट त्या मृत्यू तागेले आशिल्ले तो ते तसं डेथ मेल्लो म्हणून सांगेतात जाल्यार स्व इच्छेन आम्ही गळपास करून घेवचे स्व इच्छेन आम्ही सुसायड करून घेवचे हे पुरा हाका अकाल मृत्यू न्हू अपमृत्यू म्हणून सांगेत म्हणून लेखतात मस्त डिफरन्स ना दोन्हीक. थँक्यू माताजी. स्व इच्छेन मोरचे बट तागेल मरण तासी बरो नशीन मी ताक तशी बुद्धी येता. ओके माताजी थँक्यू. हरे कृष्ण. आणि कोणाकडे जाऊ प्रश्न विचारतेस का सगळ्यां काही सेशन झाला म्हणलं माताजी तुम्ही तिथं सरळ जाऊन जाऊन सांगून दिलेलं असं विथ रेफरन्स श्लोका रेफरन्स असं आयचे थोडे अनाउन्समेंट पडूया. फाल्याक गीता जयंती स्पेशल डे तन्निमित्त 700 गीता श्लोका 350 जन डिवोटीज मेळून रिसाइट करता आसाची आणि सोमार जाल्यार तितले चड जणांना पार्टिसिपेट घेवका विनंती करता आसा. सोमार ते एक जनाले सरप्राईज कोण म्हणून आम्ही सांगतना शकता हांगेले वैष्णव भजन आसा. बुधवार गीता स्टॅटिस्टिक्स बुक डिस्ट्रीब्युशन प्रोग्राम आसतले आणि शुक्राराचे टॉपिक आसतले इजी मेथड्स ऑफ बुक डिस्ट्रीब्युशन आणि 14th डिसेंबर बुधवार तुकुन भगवत गीता सुबोधिनी चेरी श्लोका वाइज क्लास सुरू जाता. आता नरसिंह भजन सांगू नु कोण प्रश्न असलाय. ओके नरसिंह भजन सुरू करता. नमस्ते नरसिंहाय
प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपोर्वक्षः शिलतङ्कानकालये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरेण गालिता हिरण्यकशिपो धनुर्लिङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरहरि जय नरहरि नरहरि जय नरहरि जय योग नरसिंह जय योग नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह जय भक्त प्रहलाद भक्त प्रहलाद भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद भगवान की जय प्रहलाद महाराज की जय।